नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. केंद्रान सुप्रीम कोर्टाक दिले 627 विदेशी अकाउंटवाल्यांचे लिस्ट. काळे पैशेकारांची माहिती मिळवंक एसआयटीचो लोकांक खास ईमेल अकाउंट. चौकशेक 627 अकाउंटाची मर्यादा ना. कोकण रेल्वेचे रुळाचे सुरक्षेचो प्रश्न. सुरक्षा आयुक्तान घाली 75 किलोमीटर स्पीडीची मर्यादा. रुळांची देखभाल जायना. रेल्वे कर्मचारी युनियनाचो एमडीचेर फोग. निलंबनाची मागणी. गोयचे दोट्टी नागरिकत्वाचे प्रश्नांत लक्ष घालपाचो केंद्रीय गृह मंत्रालयाचो गृह सचिवाक आदेश. पोर्तुगेज कॉन्सुलेट म्हणटा पासपोर्ट घेतलो म्हूण गोंयकार पोर्तुगेज नागरीक जायना. कुळ मुणकार कायदो दुरुस्तीक काँग्रेसीचो विरोध. सरकार कुळांक करता कोर्टा मुखार उबे. 3 वर्सांत जमीन नांवार जाली ना जाल्यार जमनीचे कितें? एडवोकेट खलपाचो प्रश्न. पेडण्या कन्व्हेन्शन सेंटर हाडून शेतकी बागायत काबार करची न्ही. पेडणे खाजणे वारखंडच्या 50 लाख चौखण मीटर जमनीर येता कन्व्हेन्शन सेंटर. काचाबूल शेतकारांचो विरोध. आणि सबसिडी वेलो घरगुती गॅस सिलिंडर 3 रुपया वाढलो. सरकारान गॅस डिलरांचे कमिशन वाडयले. गोंयकारांकूय सिलिंडर 3 रुपया म्हारग. खबरो विस्तारान. काळो पैसो विदेशी अकाउंटांनी दवरला म्हूण दुबाव आशिल्ले 627 अकाउंटवाल्यांचे लिस्ट केंद्र सरकारान बुधवारा सुप्रीम कोर्टाक दिले. लिस्ट सीलबंद आशिल्ल्यान नांवां जाहीर जाल्ली नात. कोर्टान एसआयटीक चौकशेक मार्च 2015 मेरेन प्रास दिला. सुप्रीम कोर्टाची एसआयटी हे अकाउंट तपासतली. काळे पैशेकारांची माहिती मेळची म्हूण एसआयटी लोकांकडेन ईमेल संपर्काक वेगळो ईमेल अकाउंट दितली. चौकशी 627 अकाउंटापुरती मर्यादित आसची ना म्हूण एसआयटी उलयल्या. What we are doing, we are putting out an ad saying, giving a specific email ID number and an address, that anybody with specific information, detailed information, concrete information can bring those materials to our notice. We will keep the sender's name confidential. Yes. If a name is there, then we will go forward, ask the agencies to investigate and do further. Initial names, whatever, how many there, we do not know. At present we are 627. Further, apart from 627, there are other names which we are gathering also, trying to gather it. It will be investigated and report will be exhaustive. Up till now we both have decided number of cases against the big personalities of the country. Yes. We don't bother who is big. We treat them equally with the poorest person of the country. Justice Prasad, will you like to add to that? For us, nobody is big, nobody is small, everybody is equal. Whoever has looted this country will be caught and will be punished economically and otherwise also. That we sure that both of us are too well known for doing it. Yes. To the discomfort of many people. कोकण रेल्वेचे सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तान केल्ले रुळांचे इन्स्पेक्शनात ही गजाल उक्ताडार आयल्या म्हूण कोकण रेल्वेचे कर्मचारी युनियन सांगता. ट्रेनिंग खंय आयुक्तान 75 किलोमीटर स्पीडीची मर्यादा घाल्या. रेल्वे रुळांची देखभाल सारखी जायना आशिल्ल्यान रुळांची वाट लागल्या. हाका एमडी जबाबदार म्हूण कर्मचाऱ्यांनी ताचेर फोग काडलो. एमडीक निलंबित करचो. कर्मचाऱ्यांचे पेन्शनाचे 190 कोटी फंडान घाल्ले ना म्हूण एमडीचेर आरोप जाता. एमडीचे जमनीचे डिलूय तांणी वयर काडले. कोंकण रेल्वेचो रूळ पुराय सुरक्षीत ना. कोंकण रेल्वेचो प्रवास करतल्यांक रेल्वे सुरक्षा आयुक्ताची ही शिटकावणी. कोंकण रेल्वेचे रुळाची महामंडळाचे व्यवस्थापन सारकी कुयदाद दवरिना म्हूण कर्मचाऱ्यांचो आरोप. कोंकण रेल्वेच्यो हालीं बऱ्योच ट्रेनी रुळावेल्यान घसरल्यात. ते फाटभुंयेर रेल्वे सुरक्षा आयुक्तान केआरसीच्या रुळाचे इन्स्पेक्शन केल्ले. आयुक्ताच्या रिपोर्टा प्रमाण हो रूळ खंय सुरक्षीत ना म्हूण कोंकण रेल्वेचे कर्मचारी मिडियाकडेन उलयल्यात. ताका लागून आयुक्तान ट्रेनींचेर वराक 75 किलोमीटर स्पीडीची मर्यादा घाल्या. The track condition of Konkan Railway is very risky, very bad, and it is dangerous. The recent derailment that had taken place, upon which the Commissioner for Railway Safety went and investigated that accident
has also come to the same conclusion that the Konkan Railway management has failed in maintaining the track properly, and it is dangerous for the people to travel on Konkan Railway, and therefore he has restricted the Konkan Railway to run trains on that line at 75 kilometers per hour. कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापन वाट लागला. केआरसीचो एमडी भानुप्रकाश दयालाक निलंबित करचो म्हूण युनियन मागता. एमडीन कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडात सुमार 190 कोटी घाल्लेच ना म्हणूनय युनियनाचो आरोप. Bhanuprakash Dayal has not remitted 190 crore rupees to the pension fund of the Konkan Railway employees. The land that has been bought is at higher rates than that was available there. So we feel that these deals are shabby deals. We have written a letter to the Railway Minister to suspend him and investigate into these matters. एमडीन केल्ल्या कोकण रेल्वेच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करची म्हूण युनियन मागता. पूण प्रवाशांचे नजरेन सध्या हुस्क्याची गजाल ती कोकण रेल्वेचो रुळाचे सुरक्षेची. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. गोयचे पोर्तुगेज नागरिकत्वाचो विशय मुख्यमंत्री परिकारान केंद्रीय गृहमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्रालयामेरेन पावयला. हे विशयान लक्ष घालचे म्हूण गृह सचिवाक मंत्र्यान सांगला. परिकारान पर्यावरण मंत्री जावडेकराकडेनय गोयचे बफर झोन आनी पर्यावरण दाखल्याचो विशय काढलो. इतले मजगती पोर्तुगालचे नागरिकत्व कार्ड आसले शिवाय फक्त पासपोर्टाचेर एखादो गोंयकार पोर्तुगेज नागरीक जावंक शकना म्हूण गोयचो पोर्तुगेज कॉन्सूल जनरल गोयचे मिडियाकडेन उलयला. पोर्तुगेज नागरिकत्वाच्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची दिल्ली केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग, विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराज आनी केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी बरोबर बुधवारा बसका जाली. गोयचो दोट्टी नागरिकत्वाचो विशय पर्रीकारान केंद्रीय गृहमंत्र्यामुखार सविस्तर मांडला. ह्या प्रश्नात लक्ष घालचें म्हूण खंय गृहमंत्र्यान केंद्रीय गृह सचिवाक सांगलां. दिल्ली बसकेक गोयचो गृह सचिव कृष्णमूर्ती, एनआरआय आयुक्त विल्फ्रेड मिस्कीत आनी एनआरआय संचालक युडी कामत आशिल्ले. इतले मजगती 1961 वर्सा पयलीं गोंयांत जल्मल्लो गोंयकार आपोआप पुर्तुगेज नागरीक जायना. तशेंच पुर्तुगेज पासपोर्ट घेतलो म्हूण एखादो पुर्तुगेज नागरीक जायना म्हूण गोंयचो नवो पुर्तुगेज कॉन्सूल जनरल लुई कार्वालो बसिरा गोंयच्या मिडियाकडेन उलयलो. इंडो पोर्तुगीज सांस्कृतीक महोत्सव सेमान दी कुल्तुराच्यो कार्यावळी जाहीर करपाक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे उपरांत तो उलयलो. सिमान दी कुल्तुरा नोव्हेंबरा सावन फेब्रुवारी मेरेन 4 म्हयने गोंयभर चलतलो. Depends on a lot of process to get Portuguese citizenship. The issue is that by default they become citizen or No, absolutely not. Absolutely not. The Portuguese laws says that people born before 61 can apply, but they have to fulfill certain criteria. It's a kind of document. Okay. It's a question of documents. So by default it doesn't. No, of course not. Okay. What signals the completion of the process of Well, You are it's citizenship. a citizen when we have the identity card. Identity card, Bilhete. cartão de cidadão. Cartão. So it entitles that you are Portuguese. The passport is just a document that entitles you to travel. इतले मजगती मुख्यमंत्री पर्रीकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक दिल्लीत मेळ्ळो. खणीच्या पर्यावरणीय दाखले आनी बफर झोनाचो विशय ताणें जावडेकराकडेन काडलो. उपरांत पर्रीकार वीज मंत्री पियुष गोयलाकूय मेळ्ळो. गोंयचे बाबतींत विजेच्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाक दोगांय मदीं चर्चा जाल्या. बिरेस्तारा पर्रीकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हवाई येरादारी मंत्री अशोक गजपती राजूकूय मेळ्ळो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. सबसिडी वेलो घरगुती गॅस सिलिंडर 3 रुपया वाडला. सरकारान गॅस डिलरांचे कमिशन वाडयल्यान सिलिंडर तितले प्रमाणात म्हारग जाला. डिलरांचे कमिशन 3 रुपयांनी वाडोवपाचो निर्णय बुधवारा सावन मार्केटान लागू केलो. हे पयलीं फाटल्या डिसेंबरान सरकारान गॅस डिलरांक कमिशन वाडयल्ले. घेऊया एक विराम.